एफडीएच्या मॅगी नूडल्सांच्या रिपोर्टाक लागून बरेच प्रश्न उप्रासल्यात। एफडीएचेच रिपोर्ट एकामेकाकडेन जुळनात। हालींच गोंयच्या एफडीएन मॅगी नूडल्साचे उरिल्ल्या 8 सॅम्पलाचे रिपोर्ट जाहीर केले। मात सुत्रां सांगतात ते प्रमाण खाणाच्या नमुन्यांतले टॉक्सिक प्रमाण आनी भेसळ तपासपाक तांच्याकडेन सुविधा ना। ताका लागून एफडीएचे रिपोर्ट सारके म्हणप कठीण। हाचे पयलीं एफडीएन केंद्राच्या आदेशा उपरांत मॅगीक मिस ब्रँडेड जाहीर केल्ली। 30 जुलैक एफडीएन मॅगी नूडल्साच्या 15 सॅम्पलांचे रिपोर्ट जाहीर केले। तातूंतली 9 सॅम्पलां मिस ब्रँडेड घोषित केल्ली आनी 6 सॅम्पलांचो निकाल नेगेटिव्ह आयिल्लो। हालींच एफडीएच्या लॅबान उरिल्ल्या 8 सॅम्पलांचो निकाल दिलो। ह्या सॅम्पलांचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयला। मात भेसळ आनी भलायकेक घातक घटकांची तपासणी करपाच्यो सुविधा ना म्हूण एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी ह्याच रिपोर्टाचेर बरयला। त्याच प्रमाण मोनोसोडियम ग्लुटामेटाची टेस्ट नेगेटिव्ह आयल्या। आता पळयात नवे रिपोर्टात लेडाचे प्रमाण दर 0.54 दाखयला। हे प्रमाण 2.5 असल्यार ते भलायकेक घातक ना। ह्या दोनूय रिपोर्टाचो अभ्यास केल्यार मॅगीचेर एफडीएचे रिपोर्ट दुबावीत। मॅगीक साल्वार करूंक हे गुड्डुलासांव चल्लां काय कितें असो दुबाव येवपाचो। मॅगीचो वाद देशभर सुरू जाल्लो तेन्ना एफडीएची उपसंचालक ज्योती सरदेसायान कशे तरेन मॅगीक क्लीन चीट दिल्ली ते प्रुडंटान दाखयल्लें। आता मॅगी नूडल्साचेर एफडीएचेच रिपोर्ट आदल्या रिपोर्टाकडेन जुळनात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोंयच्या कॅसिनो कडल्यान सरकाराक 3,000 कोटी येणावळ येवंक जाय। मात सरकाराक कॅसिनो कडल्यान येता ते 200 कोटी पळयल्यार बाकीचे पयशे खंय वतात काय म्हणून जेन नॅक्साचो प्रश्न। जेन नॅक्टाक मेळिल्ले आरटीआय जापेंतल्यान ही गजाल उक्ताडार आयल्या। कॅसिनोंतली येवपी येणावळ कोणाच्या बोल्सांत वता काय कितें काय सरकार ती पार्टी फंडाक वापरता म्हणून जेन नॅक्स्टाक दुबाव। गोंयांत बेकायदेशीर मायनिंगा सारकेले स्कॅम चल्ला म्हणून जेन नॅक्स्ट हो विशय कोर्टात व्हरतले। जेन्ना आमी सॅम्पल धरून गेले की अख्खे कॅसिनोक दिसा फक्त 5,000 लोक येतात, 5,000च येतात 8-10 हजार। आता एंट्री टॅक्साचेरूच जवळ जवळ आमच्या कॅल्क्युलेशना प्रमाणे 200 कोटी येवंक जाय ओन्ली ऑन एंट्री टॅक्स। त्या भायर आहा एंटरटेनमेंट टॅक्स, सर्वीस टॅक्स, वॅट, हे धरून एवरेज जर धरले जाल्यार 2,906 कोटी रुपया सरकार तिजोरीन येवंक जाय। आनी जर तुमी रिप्लाय जर पळयशात सरकाराची ही म्हणटा फक्त 115 कोटी आनी प्लस होम डिपार्टमेंट जर लायसन्स रिन्युवल बी आसा ते 180 म्हणल्यार जवळ जवळ 200 कोटी येता म्हणून तिजोरीन। हे पयशे वता खंय? काय हे पयशे हवालाच्या मार्फत भायर वता, काय खंयच्या राजकीय पक्षांच्या पार्टीच्या फंडिंगेक वता गोंय ते दिल्ली पर्यंत। बाब मनोहर पर्रीकरान व्हडले व्हडले शाणपणां सांगिल्ली इलेक्शना पयलीं की आपूण कॅसिनो काडटलो। आतां दिसपाक आयला हे कॅसिनो कित्याक काडूंक सोदिनात ते। दिस स्कॅम इज मोर दॅन 10,000 crores नाव एज पर द वॉट एवर वी हॅव गॉट। कारण हे पयशे जे वता गोंया भायर वता खंय? टेरर एक्टिविटीजाक वता काय ISISाक वता काय कसले हाका वता? खंय वता हे पयशे? सो वी आर गोइंग टू रायट टू ED with regards to हवाला ट्रान्झॅक्शन आमी तो होम डिपार्टमेंटा बरयतले, होम मिनिस्ट्री। बट with regard to this we are going to write to income tax and we are going to write to the central finance minister also. मनशाक आपल्या भाषेचो, जातीचो, धर्माचो आणि आपल्या समाजाचो अभिमान असपाक जाय म्हणून नामनेचो मराठी लेखक आणि साहित्यिक भालचंद्र नेमाडेन उक्तायला। वास्को EMS कॉलेजी रीडर्स क्लबाच्या उक्तावण सुवाळ्याक नेमाडेन भुरग्याकडेन चर्चा केली। प्रत्येक मनशान आपली मायभास सांबाळपाक वावरूंक जाय म्हणून नेमाडेन सांगले। To belong to your own place is the greatest thing in the world. You stand tall only on your own place where you are born. The language you speak is the best language in the world. The culture you belong to is the best culture in the world. The caste in which you are born is the best caste in the world. That your child cannot speak English as fluently as we do, you know? And then they were rather hurt. They said, why? Why would you? Because you have never been slaves, you know. This is the reason, you know. In order to speak English fluently, you have to be a slave, you know. Otherwise, you can't, you know. To be slavish is to be fluent in English. This is the general equation. Nowhere in the world people speak English so fluently. You know, in China, nobody speaks English. Even in Germany, they say don't speak English, use your own language. So I wanted a toothbrush, and I said, could you please have a toothbrush? He said, don't speak English, and because they are very strong German in their mind, so I had to speak in Marathi. आपल्याकडे काही टूथब्रश आहे का? She gave me the toothbrush. She understood. Because toothbrush is important. What the language you speak is not important. This is the situation everywhere in the world.
फोर्साक बीजेपीच्या 11 आमदार मंत्र्यांनी सयेचे पत्र दिवन फुडल्या अधिवेशनात शिक्षण माध्यम विधेयक हाडपाचे उतर दिला. सय करतल्या मदीं आमदार सिद्धार्थ कुंकळेकार आसा. विधानसभेत माध्यम विधेयक हाडटले म्हूण फोर्साक दिल्ले निवेदनाचेर सयो मारल्यो तरी विधानसभेत शिक्षण माध्यम विधेयक पास करप काय ना ते आमच्याच हातात आसा म्हूण आमदार सिद्धार्थ कुंकळेकार मिडिया कडेन उलयलो. What is given in writing there is that the bill will be introduced in the assembly after select committee vets it and the legal procedures are followed. It is up to the legislative assembly to discuss it, pass it. Bureau report, Prudent. धडेसावड्ड्या फाटल्या 5-6 वर्सां सावन लायटीचो लो व्होल्टेजीक लोक विटल्यात. 2 ट्रान्सफॉर्मर आसात मात गांवाकडच्यान पयस आशिल्ल्यान लायट सारके येना म्हणून लोक बोवाळ मारतात. एक तर नवो ट्रान्सफॉर्मर घालात ना जाल्यार आसा त्या ट्रान्सफॉर्मराची कॅपॅसिटी वाडयात म्हणून लोक मागतात. कमी व्होल्टेजीन फ्रीज, टीव्ही, फॅना सारकेले लायटीचे सामान पिड्ड्यार जाता. खात्याचे इंजिनियर म्हणटात सध्या तात्पुरती वेवस्था केल्या. नवो ट्रान्सफॉर्मर खंय रोखडोच घालतले. फाटले 5-6 वर्सां साकून आमकां धड्यार खूब लो वोल्टेज जाताली. आमकां एकच ट्रान्सफॉर्मर 2 ट्रान्सफॉर्मर आशिल्ले, एक तो बायण्याक आनी एक बेतळा देवळा कडेन. पूण ते गांवा पासून खूब पयस आशिल्ल्यान आमकां वोल्टेज कमी पडटाली. एक धड्यार थंय आमगे बस स्टॉप आसा, ते बस स्टॉपा कडेन थंय लागींच एक ट्रान्सफॉर्मर बसयला 200 वोल्टेजीचो. पूण एक थोडे दीस, एक 10 दीस 15 दीस वोल्टेज बरी जाली. पूण आतां परत तोच प्रॉब्लेम जाला की आनी ताका लागून कोणाक टीव्ही वतात. पयर म्हजोय बीन टीव्ही हें जालो, जवळ जवळ म्हाका 1000 रुपया खर्च करचो पडलो, ताका टीव्ही शॉर्ट जालो. 8 दीस जाले लायट सारकी ना, स्लो जाता, बल्बू गेलो. मागीर 8 दीस जाले तशीच लायट करपाचें. आमच्या धड्यार पयली लायटीन प्रॉब्लेम जाल्लो, ताका लागून आमी डिमांड केलो ट्रान्सफॉर्मर न्यू घालून बरें लायटी हें करून दी म्हणून. मागीर 1 म्हयनो जालो हो घातला, पूण अजून लायटी तितलो प्रॉब्लेम क्लियर जालो ना. आनी हाय वोल्टेज मदीं येता आनी हे स्टेबलायझर वयता, स्टेबलायझर 2 स्टेबलायझर शॉर्ट जाले ना. पूण दिसभर लायट उरता, दीसभर लायट चालू आसता. काय प्रॉब्लेम? रातचे प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता. रातची लायट आमकां सामकी डीम आसता. हय, खंयच्याय बल्ब पेटना, ट्यूबलायट पेटना. आमी दिव्याची उजवाडान रावता. वोल्टेज पावना कितें कोणा खबर, तिनसांज लायटूच आसना. लायट सारकी आसना मरे सांजची रातची, आनी फॅन सारके चलना ना म्हणल्यार डीम येता. बल्बूच सारके पेटना. एक्झिस्टींग ट्रान्सफॉर्मर फेल जाल्लें, अबावट 7-8 दीस जाल्लें. आमचे आनी एक ट्रान्सफॉर्मर कितें रिपेरिंगाक दिल्लें आसा वर्कशॉपार. तर येवू पर्यंत आमी दुसरी ट्रान्सफॉर्मराच्यान आमी सप्लाय दिल्ली आसा. प्रॉब्लेम काय ना. सोमार दीस आमी स्टोराच्यान दुसरी ट्रान्सफॉर्मर हाडून बसून नॉर्मल परमनंट सोल्युशन घेऊया एक विराम.